This program is sponsored by BPL Happy Little Things. चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानुवाच्या माणकामते गारेवळीक तुमकां सोमेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज हांव पर्रा गांवांत आसा. हांगासर जायते कलाकार आसात आनी जायते नवे कलाकार घडल्यात आनी ते म्हटल्यार आमचो एंटनी फुर्तादो हाणें फाटलीं 6 वर्सां तियात्र बरयले लोकां मुखार हाडले आनी ह्या तियात्रांत ताणें 2 फावटी आपले गांवचे भुरगे घालून हो तियात्र मुखार व्हेलो. म्हणटोच आमी ह्या ताच्या पंगडांतल्या थोड्या वांगड्यां बरोबर भासाभास करुया जाच्या वदेशीं तांचो वावर हांव तुमच्या मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करतां. एंटनी बाब, तुज्या पंगडाची वळख करच्या पयलीं आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार दिता. तुकाय दिता. तर तुज्या पंगडाची थोडी वळख. हो जावन आसा मायरन फुर्तादो, म्हाजो चेडो. हिरोचो तसोच विलनाचो रोल करता. हो जावन आसा मिल्टन, तो डिसंट कॅरेक्टर रोल करता. तो जावन आसा जोझफ, तो कांतारा म्हणटा आनी तसो त्रियोनूय आसता. हो जावन आसा जोझफ दे पार्रा, जायते जाण ताका वळखतात. पयलेच फावटी एक चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून हांवें ताका 1988 स्टेजीर हाडलेलो. तो आपणाचे कितलोय वावर सोडून प्रोफेशनलांक सोडून पासून म्हाज्या तियात्रान एक्टींग करूंक येता. तो जावन आसा ग्रेगरी, तो एक कांतोरीस, तशेंच एका त्रियोन पार्रा बॉयज म्हणून त्रियोन तितून आसता. हो जावन आसा डॉमिनीक रॉड. हो जावन आसा एक उजो हात कहो म्हाजो. जायते तियात्राचे ताणें म्हजे कांत बरयल्या आनी म्हाजे तकलेलो भार उणो केला. तसोच हो जावन आसा फिलीप, तो एक कॉमेडियन आनी कॉमेडियन कांतारा म्हणटा. हो जावन आसा जेसन, हो चेड्याची तशी चेडवाची रोल करता आनी कॉमेडी सोबयता. एंटनी, तुका तुज्या कलाकारांचेर कितलो पासून विस्वास आसा? म्हाका तांचेर भरपूर विस्वास आसा, कित्याक सांगता त्या वेळार पावतात आनी म्हाका बरो सहकार दितात. म्हाका कोणाचें टेंशन आसना ते येतले वो येवचे ना, वो घात कोत्तले म्हणून, तो हें कांयच केन्ना जावंक ना. आतां मायरना लागीं आमी विचारुया. मायरन, तुका तुज्या डॅडीचे जे तियात्र लोकां मुखार हाडल्या उपरांत गांवांत तूं भोंवता आसतना लोक कितें म्हणटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ते म्हणटात आतां पांय पडल्यान चेडोय एक तियात्रान भितर सरलो म्हणटात. आनी वय पूण तें जावन आसा सोत. हांवें फर्स्ट एक्टींग केलां म्हाज्या डॅडीच्या तियात्रान. तेज्या उपरांत मागीर जायत्या जाग्यांचेर जावं जागरांक म्हणनाका जावं खंयच्यारूय कोणाच्या फेस्तांक कॉमेडी शोआन बन म्हाका खूब एक्टिंगाक चान्स मेवताले. आनीक तूं कांतारा म्हणटा? कांतारा हांव फकत जागरांनी 1-2 पावट म्हटल्या, कित्याक म्हाजो तावो तितलो बरो ना आनी बेणाचेर तो बरो सोबो ना. ना, हें तुजें मत. पूण कोणें तरी म्हटलां की तुवें कितें म्हटलां तेंच लोकांक आवडलां अशें कितें तरी? चडशें हांव म्हणटलो म्हाजे विलन टायप रोल जाल्यात ते आनी म्हाजे कॉमेडी, तितून म्हाका जायते बरो फीडबॅक मेवला. आतां तूं कितले तियात्र न्हेसलो? हांव म्हाज्या डॅडीचे 4 वा 5 तियात्र न्हेसला, प्लस भायर हांवें जागराक 3-4 फावट काम केलां जागरांनी. आनी म्हाजो एक तसोच कंपेनियन आहलो सावियो वाज म्हणून, तो म्हाका जायत्या जाग्यांचेर कॉमेडी शो करपाक व्हरतालो. कला अकाडमी, पणजे, आमचे मारगांव बी जायत्या जाग्यांचेर हांव तेज्या बारी कॉमेडीनी गेलो. सो मोर ऑफर हांव म्हणटलो की हांव एक मोर ऑफर हांव कॉमेडियन कसो. विलन आनी सिरियस रोल हांवें फकत म्हाज्या डॅडीच्या तियात्रांनी केल्या. आतां आमी
मिल्टना लागीं थोडी पळय भासाभास करता मिल्टन बाब आतां तियात्राची जितली तुका आवड आसा आनी जितलो मोग आसा हाच्या फाटल्यान जें तुजें घरचें वातावरण आसा म्हणजे घरचीं तुका ह्या तियात्रांनी वचोंक सयोग दितात काय तांचे आडखळ आसता ना ना तेंचो कांयच प्रॉब्लम ना ती चड हॅपी हॅपी व्हेरी हॅपी म्हणटच कित्याक आमी कितले जाल्यार गोंयकारां आनी तियात्राची मोगी सो ती तियात्र सारकी हॅपी आयज आमी तियात्र पळोवंक वेतात जायते फावटी हांवें म्हटलां तशें घरच्यांचो तितलो सांगात थोडे फावटी आसना आनी तो मेळ्ळो जाल्यार जायतो मनीस मुखार वेता तरी पूण तांच्या पासत एक खंयचोय तुका डायलॉग उगडास आसा जाल्यार ओके लास्ट तियात्रान ह्या तियात्राचें नांव आसलें तूं कोणाक जाय पूण तेतून हो म्हाका तेणें कॅरेक्टर रोल दिलो तेतून जायतेच डायलॉग आनी तेंचो एक डायलॉग म्हाज्यान म्हणून दाखयता म्हाजी बारी एक म्हाजी जालीची बायल आसता ती शामाई आसता आनी तिका घरान स्वता येतात त्रास दितात पूण हांव तिका खूब हेल्प करता आनी तिका तिच्या एक दीस वयता तिच्या घरान आनी तेन्ना हो डायलॉग आसता जाणाय मारिया एका मनशाक सांगलें एका व्हडल्या दोंगरार चडोन वचोंक तेन्ना तो मनीस त्या दोंगराक पळयता आनी देवा लागीं मागता देव ताजें मागणें आयकता त्या मनशाक त्या दोंगरार चडोंक जाय म्हूण देव तो दोंगर ल्हान करिना आनी न्हय म्हणोन त्या मनशाक उखलून व्हरोन त्या दोंगरारूय दवरिना बोलतेंच जाल्यार देव ताका बळ दिता कारण त्याक विस्वास आसलो त्या मनशाचेर आनी आयज आमकां तेंच बळाची गरज आसा ही कार्यावळ आमी त्याच बळान मुखार वत्ता जोसेफ बाब जशें आमच्या डायरेक्टरान इंट्रोडक्शन दिलां त्या मानान एक कांताराचें वचें तुवें तुज्या भुजांचेर खेळयलां म्हणटच हांव तुज्या लागच्यान थोडें भोव जाणून घेवच्या आदींच एक कांताराच्यो खंयच्यो तरी 4 वडी म्हणटा कांतार करूंक आयज संदी मेवल्या म्हाका म्हज्या काळजाचे उलास सांगून दिता लोकां बरो वावर करूंक तुवें लिडर सोदूंक नाका म्हज्या जिविताची काणी सांगता आतां हांव ल्हान आसतना सदां मिसाक वेतालो मिसाचे बेटेंत हांव वांटो घेतालो याज्ञीक बाबाचें प्रवचन आयकतालो आयकलोलीं उतरां घरांनी आळ कोत्तालो आयकलोलीं उतरां घरांनी आळ कोत्तालो आतां म्हाकाय इंट्रस्ट वाडलो तुज्या भुरगेपणाची काणी कशी आसली ती हांवूय नोको तर ह्या तियात्रांनी तुजो प्रवास कसो जालो एंटनी फुर्तादो जावन असो म्हजो क्लासमेट आनी आमी बारबर शिकल्या सो आमी एकामेकाक आमची चड वळख आहा आनी जेन्ना तो केन्नाय कांतार म्हणल्यार हांव तयार आसता तशेंच हांव दोमनीक आमचो ताचे बरोबर त्रियोन जायते फारां आमी कांतार म्हणलां ताच्या तियात्रान आनी हेर जाग्यांचेर पूण ही कांतारां कोण कंपोज करता डॉमनीक रॉड आतां तुवें म्हटलां तें कांतार कोणें कंपोज ताणेंच केलां तर तुमच्या एक कांताराचें एक भांडवल कशें तुमचे लागीं आसा वय तें जावन आसा डॉमनीक रॉड ताचेशीन तें सगळें आसा तो आमकां सगल्यांक मुखार व्हरता कित्याक हांव पयलो आदीं जागरान नाचतालो केन्ना तियात्रान येवंक ना डॉमनिका उदेशी हांव पाळकार पावलो तियात्राच्या हेचेर आनी ताचे उदेशी हांव जायते गांव भोंवला आनी खेरीतपणी तुवें तुजो आवाज हो लोकांक दिला हो परजेक दिला आवाजांतल्यान तुवें वेगळो संदेश दिवपाचो प्रयत्न केला वय जोसेफ बाब देव बरें करूं आतां आमच्या मुखार आनीक एक खोडेगांत जोसेफ तर तुजी सुरवात ताणें म्हटलां की चायल्ड आर्टिस्ट कसो आपल्या तियात्रांतल्यान मुखार आयलो पूण तूं तितल्याचेर रावंक ना तुकाय पाकटे आयले आनी तूं उडत रावलो खरेंच एंटनी फुर्तादोन म्हाका 1988 ह्या वर्सा तेणें हो तियात्र बरयलो मोदयांनी रात आनी ह्या तियात्रान
तेणें म्हाका एक धाकटुलो भुरग्याचो रोल दिलो, पूण आतां म्हाका तितलो उगडास ना तेचो. आनी तितून एक हांवें कांतार म्हटलें, बो एन एरो, तें हांवें खूब जाग्याचेर म्हटलें आनी तें कांतार दिलें म्हाका गॉस्पार पाचेकोन. आनी एंटनी म्हणूंक लागलो, आरे एंटनी फुर्तादो म्हटलें म्हाका कांतार म्हणूंक जावचें ना. आनी म्हाका म्हटलें खबर ना कांतार कोहें कॉमेस करूंक जाय आनी ते म्युजिकेक कहो रावंक जायो, ही म्हाका म्हटलें खबर ना. एंटणीन म्हाका इतलो सापोर्ट दिलो. झुजे म्हणटा तो म्हाका, झुजे वच फुडें हें कांतार म्हूण. कांताराक रेडी जालो, तियात्राचो ओगोत पावलो वखदारूच, म्हणजे सारको चड टायम नासलो ताका. एंटनी म्हणटा म्हूण रे तूं जातलें. गेलो. हें कांतार 5 ते 6 फावटी पयले फावट रिपीट येयलें आनी हांवें तें म्हटलें बरे उमेदीन म्हटलें, पूण बेणाचे पयलें म्हाका कांयच म्हायती नासली, खरें म्हणशी जालें. पूण म्हटलें तितून सावन म्हाका हांव हें जालो, तियात्रान बरो उमेद येयली ते कांतारा उद्देशी. मागीर म्हाका ब्रास दे पार्रा आनी सगल्यांनी मागीर येलो फुडें. झुजे बाब, हांवूय झुजेच म्हणटा. तुवें तें कांतार जायते सुवातेर म्हटलें. आतां आमचे हे सुवातेर म्हणत जाल्यार आमच्या समेस्त ऑडियन्साक तें आयकोंक मेवतलें. आरपोरा इस्कॉलचिंगांव हुशार राव, म्हाका वळखता सगलो गांव. जोजफ वळखता म्हजें नांव, एजामींग मात निमणो येता हांव. तारा तारा ता 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 ता. ह्या रागान हांवें म्हणलें मिस्त्रीचे मायचो गो, वातां घेवन वयता बो एन एरो. मुजगांनी तुमी एक मिनूत थेरो. एजामींग पडलो म्हाका, दवळलो जिरो. हें हांवें कांतार म्हटलेलें. पूण ते मुजग खंय वाजयतात हें तूं नको आसलो. आनीक आतां तुवें तुज्या तोंडानूच संगीत दिलें. हय, आतां तें कळलें न्हू. आतां आमच्या बरोबर ग्रेगरी. तर ग्रेगरी, तुकाय थोडो जे एंटनी बाबान जे तियात्र बरयल्या ताचो उगडास आसतलो. हय, ताच्या हातून तो आतां मिल्टनान सांगला पळय त्याच तियात्रान त्याच्यान पयलेच पाटी त्रियो म्हटलेलो. आनी पयलो हांव पायच्या तियात्रान येयल्लो चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून 1984. मागीर ब्राजाच्या हातूनय येयल्लो, धाकटे रोल केल्यात. आनी मागीर कांतारांनी धाकट्या भावान म्हाका पालकार हाडला, डॉमनीक. एक दर एका मनशाच्या फाटल्यान एक वेगळी काणी आसता. जशें जोजफान सांगलां जावं बाकीच्यांनी म्हटलां, तशीच आमी खेरीज एक काणी आयकोंक रावता, ती सगळे ताका मान बागयतात, तो म्हटल्यार डॉमनीक. डॉमनीक, तुका खंयची उर्बा आनी उमेद येता हें सगळें करूंक? पयल्या सुवातेर आमचो डॅडी झुजे डेपारा तेडीचें नांव, ताची ती कलाचे उद्देशीं आमी फुडें पावल्यात. आयज तियात्रीस्ट, कातुरीस्ट, रायटर, डायरेक्टर, तीच उमेद घेवन हांव ताचे फुडें सरलोलो. आनी जशें परी म्हाका फेस्ताक तियात्र आसलो म्हणटच एंटनी फुर्तादो सदांच चान्स दिता. आनी कांत म्हणूं नाका, हांवें म्हणलें म्हाजें जायना म्हटलेलें कांय ना म्हणटालो तो, तूं दवर तुजें जातलें आनी तूं करून वच. आनी तेजे तियात्राक हांव खान मारतलो जाता ते परी. आनी तेकाय सांगता तुजो तियात्र हांव सोडचो ना, हांव तुज्या तियात्राक आसतलो, नाचतलो. कित्याक गांवचो तियात्र फेस्ताचे दिसाक व्हरता, पियेदाद सायबिणीच्या दिसाचो. ही व्हडली खुशालकाय आमच्या पाराच्या गांवांक. तशेंच आमी उमेदीन तो वावर फुडें व्हरताले तेजो. खरेंच, कारण ताच्या उतरांक जें वायब्रेशन आसा तें तुमकां समजलां आसतलें. हाचे फाटलें हेतू इतलोच, जायते फावटी आमी मडकी भर रांदलें जाल्यार तें शिजलां काय शिजोंक ना हें पारखूंक एक चिमटी मारल्यार आमकां समजता. ताणें आपलो चिमटीभर वावर चिमटीभर उतरांनी सांगला, पूण ताच्या फाटल्यान जायतें कितें आसा. एक मडकी कशी, कारण जायते सुवातेर आयकोंक मेवता जी जागोर जावं हे आमचे तियात्र जावं तियात्रांनी कांतरां बरोवप, कांत बरोवप,
तितलें सोंपें न्हय. जायते फावटी जायते आमी जांचेर विस्वास दवरून आसतात खरीतपणी एंटनी बाबा लागीं हांव मागतां की अशे लोक आसात की आमी जेन्ना कांतारां तांचे लागीं मागतात ते तुका वेळ दिनात आनी ते आपणा लागीं जायनाय म्हणनात पूण वेळार घात मारतात. अशें म्हाका दिसता एंटनी बाबाकूय घडलां आसतलें. आनीक खरें म्हणल्यार हें एक बरें एग्जाम्पल जो सदांच दुसऱ्यांक तेंको दिता आनी सांगात दिता. केन्नाच म्हाका जाल्यार दिसता कारण हांव ताका जायतीं वर्सां वळखतां आपलें मोटेपण आपूण हें जाणा हें तेणें केन्नाच म्हणूंक ना. आमी मातशे मुखार वेतात आनी आमचे बरोबर फिलीप नेरी फेर्नांडीस. तर नेरी बाब, तुवें एंटनी बाबाक कितलो सांगात दिला? म्हाजो सांगात हांव ताका सदांच एक डायरेक्टर हांव आमचो विलेज म्हणून सजमना, कित्याक व्हड मुच्च दर्जा वयलो सजमता. कित्याक सगल्यांक गांवच्यांक एकठांय करून तियात्र करता, सगल्या गांवच्यांक. न्हू म्हणोंक जायना तांकां पासून तो धोको मारता जातलें म्हणून. हें तेजें मोटेपण आनी तो काम करून घेताय. शाबासकी ताका. जशें एंटनी बाब सांगता तेच भाशेन 2 आवाज ताचे लागीं आसात म्हणटच चेडवाची आनीक दादल्याची दोनूय भुमिका करपी कलाकार. परत एक फावट तुजें नांव? म्हजें नांव जेसन डिकोना. अरे हांवें तुका हिंगा ओडून कित्याक काडला गाणा? कित्याक काडला? साफ जावपाक. आवय तुजे काना मारतलो मरे आनी साफ करतलो. आनी तूं पयलेच कित्याक सांगना रे? हांव काय बोल तूं घरावयल्या साणा तुका सारको ना तुका सारको साफ करपाक निर्माण. अरे कशें न्हू रे भाटया? हांवें तुका इगोर्जेन हाडला गोमचार साफ जावपाक. मरे काना साफ मारता 4-5 काना काना जेरू. अरे पयलेच सांग मरे गोमचार घालयला म्हणून. चल फादर का पळय. आवय जावे. फादर ओ फादर. कोण फादर? फादर हे इतलो कोण फादर 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 म्हणटा. फादर येतला. अरे फादर येत आसतलो, च्या पियत आसतलो. मातसो राव रे. फादर ओ फादर फादर. ओ ही गेलो रे फादर. फादर ओ फादर 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 फादर. आवय 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 फादर. फादर म्हाका तुका कितें तरी सांगूंक जाय. म्हाका जाणा मरे फादर म्हाजे दोन कॉमेंट मारले. फादर हांव कितें करूं फादर? फादर जाणाय तूं आमगेर न्हू 2 कोंबे आसले. व्हडल्या शेंकड्याचे 2 कोंबे आसले. फेस्ताक म्हूण दवरलेले. आयज सकाळी गुडान वचून पळयतना ते कोंबे ना फादर. कोणे म्हाजे कोंबे चोरले फादर. म्हाजे कोंबे कोणे चोरले. तूं ये फादर येते वर येते फादर. येते येते पळय पळय सारकें पळय तांकां येते. आयज तूं कितें शिकता? हांव आतां सद्याक कामाक वयता. कामाक वयता. हय. शिकप जालें? हय. आनीक तूं काम करता आसतना आयज आमी पळयतात की तियात्र आयचो बंद पडला. कोरोनाक लागून सगळें घुसपागोंदळ जाला. हाचेर कितें दिसता की तियात्र बेगीन चालू जावचो काय अशेंच उरचें? तियात्र चालू जावंक जाय. कित्याक तियात्र चालू जालें की सगलो लोक म्हणटा अरे तियात्र बंद पडले वाज येता. सो आतां बेगीनूच सगळें सारकें जावचें आनी तियात्र बेगीनूच स्टार्ट जावचें. एंटनी बाब, तुजे थोडेच कलाकार आसात. तरी थोड्या कलाकारां बरोबर आमी भासाभास केल्या उपरांत तांचें मन आमकां समजता. हय. आनीक तुजो जो पावर, तुजी जी ताकद, एक मुखेली कसो पंगडाचो मुखेली कसो हें तांच्या वावरांतल्यान जावं जें तांकां मेवलां त्या उद्देशीं ताणें लोकां मुखार आयज ह्या कॅमेरांत तें रिकॉर्ड जालां. तर हातूंतल्यान तुका कसली कुशलकाय येता? कारण ह्या आदीं अशें केन्नाच तें मन सोडून उलयलां अशें म्हाका दिसना. ना, तें केन्नाच दिसोंक ना. कित्याक डॉमिनिकान म्हाका सांगलें की तुजी इंटरव्यू घेवंक येता म्हणून बाबती वतीन. कालूच सांगलें म्हाका आनी म्हाका म्हणलो तूं तयार जा. येदी व्हडली खुशालकाय म्हाजी केन्नाच कोणें इंटरव्यू घेवंक ना म्हणून
कित्याकूच म्हाका फॅसिलेट करूंक ना पूण आयज हें म्हाका दिसता की तुवें म्हाजी इंटरव्यूत घेवंक नाय पूण म्हाका फॅसिलेट केला कहो दिसला. देव बरें करूं तुका. आतां ह्याच उमेदीच्या बारान तुज्याच पंगडांतले 3 जाण वांगडी हांगासर तयार आसात म्हणटच तुज्या पासत एक कांतार भेटोवंक हांव तांच्या लागीं मागतां. गोंयान पळय कसली गोट्टा नवला चुकीची मनीस मात्ता पावला सगल्या लोकांक गोंया कवला कासो तोंड भितर घालून वगे रावला कासो तोंड भितर घालून वगे रावला गोंयकारा गोंयकारा तूं शिटूक राव गोंयकारा. फाटल्या कितल्या वर्सां पयलीं हें कांतार म्हटलेलें? हे पयलेच फुटाडोच्या तियात्रान आमी म्हटलेलो चौको म्हटलेलो. आयज तो आमच्या मोदेकात आमचो मामा ना. म्हणजे कितले वर्सां जालीं आसतलीं? 4 वर्सां. हय म्हटल्यार हेंच तें म्हाका म्हटल्यार पोरूं म्हटलेलें म्हाका आयज उडास उरोना पूण 4 वर्सांच्यो थोड्यो लायनी ताणें आपल्या तोंडाचेर गुणगुंटल्यात. जोसफ आतांच तूं कितें तरी गुणगुंटतालो कितें तें? उगडास कोत्तालो. एंटनी फुडतातोच्या तियात्रान डॉमिनीक रोडान एक कांत बरयलेलो म्हाका. आनी तो कांत इतलो बरो कॉमेडी कांत तो हांव गुणगुंटतालो. तितल्यान तुवें तें मस्त आयकलें. हांवें आयकलां पूण आमच्या कॅमेरांत रिकॉर्ड जालें जाल्यार सगळ्या संवसाराक आयकोचेंच पडटलें. सोगोट लोक म्हाका पाचातात हवालदार म्हूण दाण्याचो कोण नाटकां येन पासून म्हणटात पया तो मनीस कामराचो पोयात सांगाता ताचो राचो पोंग सादो वो बेस मोजो कोणे सुरकोरी नेजो सोकाळीं उठोन दांत मोजे पयले हांव घांसोन चाव पियोन जेता न्हेसोन पुलिशेन वचोन हांव आसता बसोन. हा जोसेफ हांव तुजे लागीं भासाभास कोत्ताना तुज्या लागच्यान एक गजाल म्हाका समजली ती म्हटल्यार तुजे पँटांत जायते त्रास जातात पूण कांतार म्हणटा आसतना ही दूख खंयच्या खंय नाच जाली. हें मात तुजें सारकें. म्हाका बसोंक सारको जायना पूण कांतारां म्हणटा ती आंगान उमेद आहा ती वचना न्हू. हे देखूनच हेच उमेदीन भरोन आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी थोडे तुमचे थोडे आमचे म्हणजे तुमी पळयनात जाल्यार ही कार्यावळ मुखार वचना आनी तुमी पळयतात देखून आमी असल्यो कार्यावळी करून तो वावर तांचो तुमचे मुखार हाडटात. मायनान तुज्या लागच्यान हांव एक जाणा जावंक सोदतालो की तूं म्हणटा की ताच्या उपरांत तूं तुज्या इश्टा सावयो वाजा बरोबर दुसरे सुवातेर गेलो तर त्या सुवातेर जे कार्यावळ पळयताले तांच्या लागच्यान तुका कितें मेवलां? ओळख जाल्या. पयलीं म्हणटा ती ओळख खूब जाल्या. कित्याक केन्नाय आतां पासार जाताना बीन कोणाक तर म्हाजो एक अमको डायलॉग खंयचो कॉमेडीन लायक जाला जाल्यार एक हांवें एका शोले तसोच एका सीडीक हांवें एक्टींग केल्लें. थिंगासर हांव म्हाज्या पायक सोकाळीं फुडें घरा येवन सांगता पाय जाता पाय पुता खंय आसलो रे तूं? पायक हांव सांगता पाय आख्खी रात हांगा जॅम पडोंक ना म्हूण शिमित्रीन न्हिदलोलो. तो म्हणटा शिमित्रीन कोण रे? माय आहा न्हू माय आनी ती आल्मा आहा तेंच्या बरी नाचतालो. सो ह्या डायलॉगाक लागून जायते फावट म्हाका मागीर कोणी पासार जाल्यार हो तो आल्मा डान्सर वयता म्हणटाले. ना पूण तातूंतल्यान तुका राग येता? ना राग येनासलो कित्याक तियात्र हांवें सदांच असो म्हणलो की इट्स फन. हांव करतालो इट्स फॉर माय सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे आय लायक टू एन्जॉय जातालो हांव तितून. केन्ना हो एक सिरियस पासून डायलॉग केन्ना म्हणटाना म्हाजेशीन जायनासलें. खूब प्रॅक्टीस घेतालो तेडी म्हाजेशीन सिरियस एक्टींग चड जायनासलें पूण म्हणटा अशें खंयचे डायलॉग बी आहा तितून ओग जाल्या तियात्रान एक्ट करून बी जायती ओग जाताली. पूण आनीक तांच्या पासत आनी कितें एक तरणाटे कशें आनीक कितें एक विशय घेवन तो विशय तांच्या मुखार हाडीत जाल्यार त्या विशयाक लागून तियात्राशी लागीं वडोन येवं येता तरणाटो. मेन विशय म्हणटा तो आमी आमच्या तरणाट्याच्या काळजान आमचो कल्चर घालूंक जाय. आमचो कल्चर जो आहा तो शेणला. आमी युरोपियन कल्चर आमी वेस्टर्न कल्चर तो फॉलो करूंक सोदतात पूण आमचो कल्चर कितें आहा तो आमी सोल्ल्या.
सो हें उतरांनी कोणाक हें एक्सप्लेन करूंक जायना. जो फुडलो मनीस आयकोपी आसता ताका तर तूं सोजमायशी आनी ताका तर तुज्या आमच्या गोंयचो आमच्या कल्चराचो मोग आहा तो मनीस सदांच पत्तो येतलो. अशें म्हणूंक जायना मॅसेजीचेर घालून अरे बाबा आमचे पार्टीकले, अरे बाबा ते डेल्लीकार येयले, आमी तांकां इनवायट केले, आमचो कल्चर आमी इकला. सो तरणाट्यांक एकूच सांगतलो हांव म्हणल्यार तुमी कोण ते जाणा जावात. तुमी ओकोन घेयात तुमी कोण ते. आमी वेस्टर्न न्हू, आमी फॉरेनर न्हू, आमी युरोपियन न्हू, आमी गोंयकार. आमी गोंय सांबाळटले जाल्यार पयलीं आमी जाणून घेवंक जाय आमी कोण ते. जायते जाणवायेन भरलेलीं उतरां आयच्या तरणाटो मायरनाच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्यान म्हणटच हांव एंटनी फुर्तादो एक बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी हाच्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां. ह्या विचारांनी केन्ना तरी तुवें मुखार वेचो जावं नवो तियात्र लोकां मुखार हाडचो अशें तुका दिसलां? हय, ह्या टॉपिकाचेर हांवें आतां सांगलां ते प्रमाणे वद्दो हो कितें तियात्र बरयल्लो आहा ह्यात आमच्या कल्चराचेर, आमचो कल्चर शेणला कितें जाला पळय तेचेर हांवें वद्दो हो तियात्र बरयल्लो आहा. पूण कंप्लीट जावंक ना अजून, कित्याक अजून कांय मनान येवंक ना कंप्लीट करपाचें. तो तियात्र करूंक जाय म्हाका. पूण तुका तूं तियात्र बरयता आसतना केन्ना तुमी अशी बसोन भासाभास केल्या तूं मायरन जावं फ्रांसीस जावं अशें? ना, हांव तियात्र बरयता आसतना हांव कोणाक इनवॉल्व करिना, कित्याक म्हाका डिस्टर्ब जाता. हांव ती तर बसल्यान जाल्यार हांव पयस कोदेल आनी एक मेज घेता, पयस बसता, कित्याक तें म्हाज्या मायंडान कितें आहा पळय तें म्हाका इसरोंक नाका म्हणून. पळय पूण जेन्ना तूं स्क्रिप्ट बरयना तांचे बरी बसोन आसता तेन्ना भासाभास जाता? भासाभास जाता तेन्ना भासाभास जाता. आमी उलयता, केन्नाय एक उतरूय मेवता तें तियात्रान यूज करूंक मेवता. आमी तशेंच जायते कलाकारांक आमी पळयले फाटल्यान बसतले कोण एक्टींग करता तांकां व्हडल्यान बॉब मारतात, हूश म्हणटात. पूण तसल्या मनशांक पासून आमी स्टेजीर यो आनी हें म्हटलां हूश म्हटलां ते स्टेजीर येवन म्हूण पळय तुका कशें दिसता तें. पूण तांकां तो गाट्स ना. तुमी आयकलां आसतलें कोणूय एक उश म्हणटलो जाल्यारय ताका कापस्ताद आसना स्टेजीर येवन पालकार येवन उश म्हणूंक. फाटल्यान रावन जायतें जाता. आनीक जशें आयकोंक येता ते भशेन थोडे फावटी हे पालकार न्हेसलेले मनीसूय तसलें कितें करतात. हें जावचें न्हय, कारण त्या पालकाक आमी तितलोच रेस्पेद आनी मान दिवपाची गरज आसा जो आयज आमकां फावो तितलो मान बाकीच्या कलाकारांनी दिलेलो आमकां दिश्टी पडना. ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमच्या बरोबर फिलीप नॅरी, मातसो मुखार यो. तुजी उतरां चडशीं सुटनात पूण कांतरां बरीं सुट्टात. हां, देव बरें करूं. म्हणटा आतांय तुज्या लागच्यान एक कांतार वचोन दी. कित्याक ना, शुअर. नांव म्हाजें जाकी आनी कालसांव घालता खाकी, सकाळीची चाव पिता बुडोवन बाबा फाती. खबर तुमकां हाडल्या हांयेन एकदम बाबा ताजी, गोंयकारांक खावची पडटा बेलगांवची भाजी. भांगाराची बाबा आमची गोंयची माती, कित्याक आमकां खावंक जाय बायली भाजी. आमच्या मंत्र्यांक गोंयची मातूय ना रे काळजी, हें चिंतून चिंतून रोडटा म्हाजी जाणटी आजी. देव बरें करूं. खरेंच होच हुस्को सगळ्या गोंयकारांक जाला. आनीक हांव मागतां की जे भाशेन आमची संस्कृती आमचें दायज टिकोवन घेवंक आनी टिकोवन उरोवंक जशें आमी आयज भासाभास केल्या तेच भाशेन एंटनी फुर्तादोन असोच एक तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडचो जो गोंयच्या साबार कोनशांनी जावचो, जाच्या उद्देशी आमचें गोंय वो गोंयचो हुस्को आनी मोग आमच्या काळजांत अदीक वाडचो. आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमी सोमेस्तांनी म्हाका सांगात दिलो आनीक म्हजे बरोबर रावले. किरीतपणी तुमकां सगल्यांक काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच आयची ही माणकामोत्या कार्यावळ हांव ह्या पार्रा पंगडाच्या सांगाताक हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Adios. This program was sponsored by BPL, Happy Little Things.